मोपा विमानतळाचे काम पुराय जाला आणि 15 ऑगस्टाक विमानतळ उक्ते जातले अशें नागरी विमान येरादारी खात्याच्या संचालकान कळीत केला। तशेंच ईटीसी टावर लेगीत तयार जाल्लो आसा अशेंय कळीत केला। विमानतळ चालू जावपाक सगळ्यात म्हत्वाचे म्हळ्यार रनवे, ईटीसी टावर, ईटीसी बिल्डिंग आनी जाय तशे प्रवासी हे असल्यारूच खंयचेय विमानतळ चालू जावपाक शकता अशें नागरी विमान येरादारीचे संचालक डॉ. सुरेश शानबाग हाणें सांगले। सांगपाक बरें दिसता की मोपा एअरपोर्ट रनवे रेडी जाल्लो आसा। तुमकां खबर आसतलें की इन कमेमोरेशन ऑफ 75 year ऑफ इंडियाज इंडिपेंडन्स आमचे ते एअरपोर्ट बाय 15th August प्रपोज टू बी कंप्लीटेड एंड कमिशन ते डेट गव्हर्मेंट ऑफ इंडियान आमकां थारायल्ले आसा। इन दॅट डायरेक्शन आतां पर्यंत 80% फिजिकल प्रोग्रेस जाल्लो आसा। तातूंत रनवे रेडी जाला, ETC टेक्निकल बिल्डिंग कंप्लीटली रेडी एंड हँडेड ओवर टू एअरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तांचे इंटरनल इन्स्टॉलेशन काम चालू आसा। सिमिलरली ETC टावर इंटरनल इन्स्टॉलेशन्स रेडी जाल्ले आसा। इट इज हँडेड ओवर टू एअरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तांचे इन्स्टॉलेशन चालू जाल्लें आसा। ते एक्सटर्नल फिनिशिंग वर्क ते चालू आसा। आतां ते तुमी आतां पळयल्यार फोटो पळयल्यार तो एक्सटर्नल तुमकां ते स्कॅफोल्डिंग सगळें दिसतालें। दॅट मिन्स वर्क इज गोइंग ऑन। हावेवर इंटरनली ते रेडी जाल्लें आसतलें। ते एअरपोर्ट अथॉरिटी तांचे ते इन्स्टॉलेशन करता। ठरयल्लें तशें आमकां आतां खात्री आसा की बाय 15th August or by in the month of August we will be able to complete and commission the project.